10 सप्टेंबराक दिव्यांगा खातीर तयार केल्ल्यो स्कूटरी मिडिया मुखार हाडून खासदार फ्रांसीस सार्दिनान 11 दिव्यांगांक त्यो स्कूटरी दिवपाची घोशणा केल्ली। कार्यावळ जाल्या उपरांत त्यो स्कूटरी परत शोरूमात व्हेल्यो। त्यो थंय आसा। स्कूटर मेळटली म्हूण राविल्ले तातूंतलो एकलो डॉमनिगोज गोयसान ही गजाल उक्ताडार हाडली। स्कूटरीक शोरूम प्रायस सरकार दितलो। इन्शुरन्साचे पयशे लाभार्थ्यांनी भरचे। 9,000 रुपया इन्शुरन्साचे भरले। ट्रान्सपोर्टाचे 580 रुपया भरले। शोरूमात गेल्यार ते सरकारान पयशे दिवंक ना म्हूण सांगून स्कूटरी दिना म्हूण खंय सांगतात। आमच्या हाती अजून पडलो न्हय आनी तेणे आमकां बायक दिले म्हणल्यार कंपनी आमकां रिलीज करपाक रेडी ना म्हणटा। आमी थंय रेजिस्ट्रेशन बी केलो हा, आमी रेजिस्ट्रेशन बी करून हाडलो हा आनी 13 सप्टेंबर हांवें रेजिस्ट्रेशन केलोलें आनी तेको आतां चल जाल्यार ते म्हणटा आमी रिलीज करनाय म्हणटा। ते गव्हर्मेंटाक आमकां पयशे हे मेळ्ळो नाय म्हणटा। जे मेरेन पयशे मेळनाय ते मेरेन आमी बायक रिलीज करनाय म्हणटा। तांकां मेळना आसतना तांकां पयशे मेळना आसतना रेजिस्ट्रेशन कित्याक करपाक लागल्यो आनी बायक कित्याक डिस्ट्रिब्यूट केल्यो इतलें म्हणटा हांव। पयशे मेळना आसतना बायक कित्याक डिस्ट्रिब्यूट जाल्यो। मोर दॅन 10 days जाले अजून ते आमगे बायक आमकां रिलीज केलो न्हय। प्रुडंटान खासदार फ्रांसीस सार्दिनाक गाठपाचो यत्न केलो, मात तो दिल्ली अधिवेशनात आशिल्ल्यान मेळ्ळो ना। शोरूमवाले ह्या विशयाचेर उलोवंक सोदिनात, मात लाभार्थ्यांक ते सरळ सांगतात की सरकार कडच्यान गाडयांचे पयशे येना तो मेरेन दिव्यांगांच्यो गाडयो दिवचे ना। 12 दीस जाले 11 स्कूटरी शोरूमातूच आसात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।